माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या इमारतीचे सांड उदक सोडटात गटारांत. गटार भरून व्हांवता रस्त्यार. लोक सोंसतात घाणी घुट्टाणी. रस्त्याची चल्ल्या आडनदर. राज्यांत रस्ते कमी आनी फोंडकुलां चड. सांगोळच्या फोंडकुलांनी पडून कोणाचो बळी गेल्यार जापसालदार कोण? थळाव्यांक पडला प्रश्न. फाल्यां नागपंचम, लोकांची तयारी सुरू. मार्केटांत चकचकतात मातयेचे नाग. नुस्त्यांचो सीझन चालू. ताजे फडफडीत नुस्त्यांची गोंयकाराक आतुरतायेन वाट. तारवटी नुस्तेमारी करपाक जाल्यात सज्ज. पळोवया बाणावले नुस्तेमारी बोटींतल्या ताज्या बांगड्यांची मेजवानी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत रस्ते कमी आनी फोंडकुलां चड दिश्टी पडपाक लागल्यांत. फोंडकुलांनी पडून कोणाचो बळी गेलो जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो थळाव्यांक प्रश्न पडला. जिवाक धोको निर्माण करून येरादारी आडमेळी हाडपी सांगोळच्या रस्त्याची फोंडकुलां दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकर. Very big swimming pool for Sangolda people to swim. This is swimming pool. Swimming pool. Very big sea. Look. My leg is just sinking down, and people fall down. They will just die and go away. And no one will help for this for people. सध्या आमी आसा सांगोळडा बेलाविस्ता वाड्याचेर. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा. हो जो रस्तो आसा इतले डीप होणे पडलेले आसा. हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूपच प्रॉब्लेम जाता. आमी हांगा पळोवपाक शकता इतले डीप होणे आसा. हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक तशेंच हांगासरल्यान पासार जावपाक खूप प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडटा. हांगासर खुबशे एक्सिडेंट जाता. तशेंच येरादारी करता जे 2 व्हिलर आसूनी 4 व्हिलर आसूनी इतल्यो गाडयो चलोवपाक प्रॉब्लेम जाता की थळाव्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटा. हांगासरले कांय लोक जे आसा हे सकाळचे कामाक वयता. तशेंच रातचे लेट हांगा घरा येता आनी रातचे काळखान हे होणे आमकां दिसना. तशेंच बरोच पावस पडिल्ल्या कारणान ह्या होण्यांनी उदक भरला आनी कितलो डीप होणो आसा हेचो अंदाज कोणाकूच ना. खंय तरी आयच्यो ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवन हे जे रस्ते आसा हे बेगीनचे बेगीन आयज रिपेर करपाची गरज आसा. तशेंच आमी हांगा आनी एक पळोवपाक शकता जे सिवरेजीचे उदक आहा तेय हांगा लिकेज जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा बेगीनचे बेगीनचे हे पिड्ड्यार रस्ते आसा आनी रस्त्याचेर जी डीप फोंडकुलां आसा ती बेगीनच्या बेगीन रिपेर करची जेणे करून आनी व्हडले एक्सिडेंट जावपा पासून जो प्रॉब्लेम हांगा फेस करचो पडटलो लोकांक तो खंय तरी कमी जातलो. हे 3 बेडी पडलेले हिंगा एक भुरग्यान सगळे लागलेले सगळे गाडी सगळे डॅमेज जाली आनी मागीर सगळे ते मागीर आनी मागीर वचोन थिंगा सरपंचान कोण ते पंचायतीन वचून तेंकां सांगलेले ते कितें म्हणटा आपणाक हाचें कांयच ना. सगळे ते आयकना आनी म्हणलें कितें तुमकां आयकूंक जाय म्हणून ते कोण आयकना ते सगळे कांयच ना. ते मागीर ते म्हणटा आपूण कितें करूं ते दुसरे येते केबल ते वाले येता न्हू ते आपण ते काम सोडून सोयेचें आपण ते काम ते करून ते अर्धे केले आनी ते दुसरे ते व्हडले टँकर येता सगळे येता व्हडले टँकर ते व्हडले ते सारके रून टँकर ते धाकटे टँकर ते कांय ना बट रून टँकर येता ते आनी माल पडटा. आतां रून टँकर ते मागीर लोकांक मागीर ते भिरांत जाता सारके केन्ना कोण पडत कोण मरत आनी एक म्हणल्यार सारके कोण ए टायम पडलेलो जोरान सारके सगळे कात बी सगळे भायर येयल्ले आनी मागीर आमकां मागीर डॉक्टराक आपोवंक कोणाक कितें करून आमकां मागीर राती मागीर येत ना लोक मागीर बोबो पडटा लोकांचे. सो चडशे एक्सिडेंट जाता. एक्सिडेंट जाता हे वाटेनूच आनी फुडें पळोवंक गेले आख्खे रोड सगळे लोक कितें करून ते कितें माती घालून तेरपूण ते चलना. लोक तेरपूण येता सगळे इंजरी सगळे. म्हाका ती गाडी घेवन येता आसतना हांव 5:30 गाडी घेवन येता सकाळचे 5:30 कामाक घेता आनी म्हाका ती वाटेक कांयच दिसना सगळें उदकूच दिसता आनी दुसरें कितें होणके म्हूण दिसना उदकूय दिसना. 2 फावटी हांव पडली गाडी घेवन. मागीर म्हज्या चेडवाक फोन केलो
चेडवाक येवंक जायना जालें थंयच कोणें म्हाका उखल्लें ओणक्यानलें मागीर ते मेरेन ताना येवशीन येना जालें हांव दुसरे वाटेन ताना वचूंक लागलें आनी उपरांत आतां इतली म्हाका भिरांत लागल्या हे रस्त्यांक लागून ते फ्लायओव्हर आनी ते बंद जाता म्हूण सांगलां आमचे मॅडमीन आश्विन गॅरेजीन मॅडम आमची हांव काम करता थंय होली फॅमिलीच्या इस्कॉलान आनी तिणें म्हाका सांगलें फ्लायओव्हर बंद जाता आनी येवशीन गाडी येतले आनीक म्हज्या काळजाक भिरांत केलें हांव बी आतां एटॅक येवन हांव मरोन म्हूण इतली म्हाका आतां भिरांत दिसल्या मातशें आमच्या गव्हर्मेंटान कोणें तरी नदर घालचें रस्त्यांचेर आनी बेगीन रस्ते बेगीन करून दिवचे बिफोर सप्टेंबर. My friend from Suresh from Girin, he passed away during this accident time, during this road. When he was riding, he made a self-accident, so no one could take an action against him. So this I'm going to tell you, these roads have to be done before the monsoon has to be completed. Because these roads have been passed from June. Before monsoon they have started all these roads. So people are going, bending each other, falling in the guts, everything. We have suffered a lot with the potholes, very huge potholes and water splashing and cars breaking down on the road because of such big stones, and this road has not been done. And now I heard that they are going to extend, they are going to block the flyovers and send all the traffic on this road. It will be a nightmare over here. Please consider this urgently. How many days past this road is in this situation? It's been since monsoons, the beginning of monsoon. Month of May they started all this. Have you told your punch member or someone to about the They road? all know, they're all aware. People are like actually very, very upset and disgusted with this kind of structure of the road compared to other roads, And we have suffered a lot with this road. Not only us, people all of this locality, we have suffered a lot. Very long time. See the water coming from the gutters. They did last time, and from here also the pipe was broken. They did. Then again it got broke, and you see the potholes, etc. So it's going for a very long time there. So we have complained to Panchayat also, but nothing is done. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पेबाळगी. नुस्त्याचो सीझन चालू आसा. ताजे फडफडीत नुस्त्यांची वाट गोंयकार पळयतात. पूण पावसाचे खळसाणीक लागून दर्या खवदळा. तरी लेगीत गोंयकारां खातीर तारवटी नुस्तेमारी करपाक सज्ज जाल्यात. बाणावले नुस्तेमारी बोटींतल्यान ताज्या बांगड्याची मेजवानी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज नुस्त्याचो सीझन जो चालू जाला, पण जो पावस झडटा हेजेर जो दर्या आसा हो खूब खवळले कडेन आसा आनी हेजे खातीर बोटी ज्यो आसात ह्यो वचपाक मातश्यो फाटी सरले कडेन आसा. कित्याक जर खवळल्या दर्या भितर जर गेले आनीक येदागताची जर वायट कितें जालें जाल्यार हें मोठें लुकसाण जातलें. म्हणून बोटकार जे आसात हे सद्याक दर्या वचपाक भितात आनीक फाटी सरले कडेन आसात. तितू भितर गोंयकारांक सद्या ताजी नुस्तीं जें आसा हें मेळपाच्याक आनीक थोडे दीस वतले. त्याच बरोबर हे ज्यो बारकेल्यो ज्यो व्हडयो आसात ज्यो मोटर लावन ज्यो फिशींग करतात, हे जे 12 नॉटिकल मायल्साच्या भितर जे फिशींग करतात हे सद्याक वचपाक गेले कडेन आसात. आजच बाणावले हांगा जो पेलेली जी बोट आसा ह्या बोटीक सद्याक भितर गेल्ली दर्या भितर हांकां सद्या बांगडी मेळ्ळे कडेन आसा आनीक थोडीशी सुंगटां. म्हणून जे बांगडे मेळ्ळ्या हे बरे मेळ्ळ्यात आनी बरे देवान आमकां हें नुस्तें जें आसा हें देवान दिल्ले कडेन आसा हे तेणी सांगले कडेन आसा आनीक अशेंच करून बरे भशेन आमगे धंदो जावचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. दोरी सद्याक रफ आसा आनी हेचे खातीर ते वचपाक फाटी सरतात हेंय तेणी सांगले कडेन आसा. तर आमकां दर्या लागींच नुस्त्या मेळ्ळे कारणान आमी आज गेले आनी ते नुस्त्या घेवन येयले. आनी सद्या बांगड्याचो जो सीझन आसा हो सद्याक चालू जाले कडेन आसा आनीक सद्याक लोकांक बांगडी हे मेळटले. दोयरो मरे राफूय आल्लो पूण शांती आल्लो पूण होरे 5-6 दीस दुखून नुस्त्या पडना आमकां. हांवें भावा म्हळें चल कितें जाता तें जाता दोयरो सारको थोडे आहा आनी वयर सोनू नुस्त्या कळो लागले. हांव आनी भाव आमगे कामदार घेवन गेल्या लोड कळ्ळें तुका मोठे बांगडो सारको आनी भितूर कळ्याक बी मिक्स आहाय.
सो आम मोठा एक गिराक ते ऑलरेडी देवान बिचीचेरी दाळे आणि आमगे बाय तो हे ना जिपे जाता जिपे पण बरें आहा सद्या सध्या आज नुस्त्या पडली हांव थाल रेडी जातले सगळे आतां सद्या आमी मान हाडली सो लोकां आमगे हार्यांकूय कळ्ळें आतां थाल ते सकाळीं वयतले सो सगळ्यां बळा पुरमो हांव देवाको मागोता. पण तूं हॅपी आहा? व्हेरी हॅपी. चल मरे तूं चल मरे बाबा लोड थँक्यू म्हणपाचें देवा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या दाग हांगसर एक इमारतीचे सांडउदक मुखेल रस्त्याच्या गटारांत व्हांवपाक लागला. हे सांडउदक तिस्क ते कपिलेश्वरी PWD मुखार व्हांवता. लोकांक घाणी घुट्टाणींतल्यान वचचें पडटा. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्या सांडउदक लोकांक पिडपाक लागला. एका इमारतीचे सांडउदक रातच्या वेळार गटारात सोडटात. पावसात गटारां भरतात आणि पुराय घाणउदक रस्त्यार व्हांवता. येरादारी करप्यांक भोव त्रास जातात. पंचायतीन संबंधीत खात्याक कागाळ पावयल्ली, पूण सरकारान अजून मेरेन हाचेर दखल घेवंक ना अशें थळाव्यांनी सांगला. टॉयलेट का पानी लिख के देता है, टॉयलेट का पानी नहीं करके लिख के देता है, तेरे को अंदर करेगा सीधा. रस्त्या वयल्यान अशी आता आयज आमी फोंड्या दागान आसा. हांगा वॉटर सप्लाय ऑफिस आसा. थंय हांगा सायडीन एक राजमुद्रा म्हणून बिल्डींग आसा. जालें 1 वर्स जालें हांगा. जसो पावस पडलो तशें तेंचे सगळें संडासाचें उदक हे एक म्हणजे रस्त्यार सोडटा नाजाल्यार गटारान सोडटा. हांगा जे PWD स्टाफ जे आसा तांकां हांगा हे घाणीन वासान रावपाची परिस्थिती ना. तशेंच जे लोक हांगा भुरगीं ल्हान ल्हान ट्युशनाक वयता रस्त्यार रस्तो क्रॉस करून, त्या रस्त्या वयल्यान उदक वयता. त्या भुरग्यांक कसलें उदक तें खबर आसना. तेन्ना ती भुरगीं त्या उदकांत पांय सुद्दां धुयता. तशेंच हांगा जेन्ना 2 व्हिलर स्कुटर क्रॉस जाता तेन्ना 4 व्हिलर वयता तेन्ना ते टायरा बसोन लोकांचेर हे घाणीचें उदक पडटा. तशेंच हांगा एक गोवा डेअरी दुदाचो बूथ आसा. म्हाका दिसता तो वासाक लागून लोक हांगा दूद सुद्दां घेवपाक येना आनी हो बूथ सुद्दां बंद जाल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांगा हे बिल्डिंगेचे रातचे टायमार सगळे टॉयलेटीचें जे उदक घाण उदक आसा पळय हें हांगा गटारान सोडलें जाता. तशेंच चड पावस पडलो काय ना त्या रस्त्या वयल्यान बी उदक वयता. आनी ह्या भागान जेन्ना दागान हांगा जेन्ना पावता तेन्ना लोकांक हांगा श्वास घेवपाची परिस्थिती नासता. इतले हांगा घाण वास येता रातचो तसो दिसाचो. हांव म्हणटा जेन्ना टावन एंड प्लॅनिंग जेन्ना बिल्डिंगे पास कश्यो करता तें म्हाका खबर ना. 200 मिटर हिल कटिंगाचेर हे बिल्डिंग बांदता आनी म्हाका दिसता हे जे राजमुद्रा बिल्डिंग आसा तितून कमीत कमी 200 फ्लॅट आहा. असो जर अंदू पावस पडला तसोच आनी पावस पडलो फुडें फुडें जशी काणकोण बिल्डिंगे कोसळ्ळा तशेंच म्हाका दिसता फोंड्यान तरी एक दीस तरी हे दागान हे बिल्डिंगे कोसळटल्यो. हांव मागता हेजे पयलू ह्या म्हयन्याक आमचे PWDन कंप्लेन दिल्ली हेल्थाक. तेजेर कितें इन्क्वायरी जाल्यार म्हाका खबर ना ती तेंच्यांनी सांगची. तशेंच फोंडा म्युन्सिपाल्टी तेणें हेजे बद्दल कितें एक्शन घेतल्या ती मातशी मिडिया पर्यंत सांगची अशें हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता. आनी ही जी घाण जी आसा कमीत कमी 1 वर्स जाल्ली आसा तेन्ना ही घाण जाता तितले बेगीन हांगा ही बंद करची आनी लोकांक एक बरो श्वास घेवपाक दिवचो. कित्याक कारण आतां चवथ लागीं पावल्ली आसा. आतां श्रावण म्हयनो लागलेला आनी अशी घाणीन लोकांची यो वच परिस्थिती ना. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं म्युन्सिपाल्टी कडेन जशें हेल्था कडेन ती जाता तितली बेगीन हेजेर एक्शन घेवन हे जे उदक गटारान व्हांवता घाणीचें हे बंद करचें. केल्ली आमकां कंप्लेन केल्या PWD कॉपी आशिल्ली आमकां एक मार्क केल्ली हेल्थाकूय तेंच्यांनी सांगलां. इन्स्पेक्शन जालां आमचें. इन्स्पेक्शन करून तांकां नोटीस गेल्या ऑलरेडी. सेक्शन 224 तांकां नोटीस गेल्या. राजमुद्रा बिल्डिंगेक चेअरमॅनाक घातले. सो एक 7 दीस दिल्या तांकां करेक्टीव मेजर्स घेवपाक. जर जावन आमी फायनल नोटीस काडटले आनी मागीर डिस्कनेक्शन आमी प्रपोज करतले आमचे सायडीन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी. सो तेंच्यांनी घेवपा जाय मेजर्स आतां स्टार्ट करपा जाय घेवपाक. 7 दीस दिल्या तांकां.
सर लोक अशें म्हणटा की अशें तांचे गेले त्या वर्साक अशेंच उदक व्हांवतालें तेन्ना मागीर ते बंद केल्लें अशें कितें म्हणटात ना तशें काय तरी म्हाज्या रिकॉर्डार तरी येवना अजून पण पळयता आमी चॅक करतात तशें कितें आसा जाल्यार परत एकदां इन्स्पेक्शन करूं तेंचें. तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं काय जॉईंटली हेल्थ आणि ना ना आमचेच करता म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर करता आणि सिवरेज आणि वेस्ट वॉटर सगळे लीक जाता आणि ड्रेनान येता म्हणून कंप्लेन आशिल्ली तेंची गेला स्टार्ट जाला इनिशिएट जाला एक्शन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फाल्यां नागपंचम. लोकांनी मातयेचो नाग पुजपाची तयारी सुरू केल्या. मार्केटांत हळदीचे खोले, आळू, नागाच्यो मातयेच्यो मुर्ती आदी वस्तू येवपाक लागल्यात. पळयात. तुम्ही आता कितकी वर्सां जाले विकता? पहिली पासून आमचो बापूय हे करतना पहिली पासून चालू जाता. नाही आता कशें कितें तुमी मागीर हे जाता म्हणजे आता हे तुम्ही पेंट बी यूज करतात न्हू तुमकां परवडटा वा परवडना ते? आता खूप सगळं म्हारग जाला सध्या न्हू. तरी आमी ते पयलींचे आमचे कस्टमर आहा न्हू तेच रेटीन आमी दिता तांकां दिता डेलीचे वर्सा वर्सा येतात. आता रेट कितें आहा हाजो? आता 100 रुपया, 150 रुपया, 200, 250, 750 रुपया. तरी लोकांचें म्हणणें कितें आहा? लोक कितें आतां वाडयले म्हणटा ह्या वर्सा तांकां बरो पेंट म्हारग जाला ते कितें जाला वर्सा वर्सा वाडटात न्हू. हय तरी वळखीचे म्हण आमकां देवचेच पडटा तांकां. हांगाच तुमी बसता हांगाच वर्सा बसता वर्सा सादारण कितके विकता तुमी? 200-250 बी वयता. आयज मातशें चड विकता म्हणजे आयज आयज कमी फाल्यां लोक सकाळचे येता न्हू, आदल्या दिसा व्हरून दवरिना हय पयसले कोणाचे आयज व्हरतात. आनी लेबर वायज तुमकां ना आमीच करता. तुमीच करता स्वता? फॅमिली. नागोबा कोणी केले? आम्हीच केलं, आम्ही आणि साधारण कशे प्राइस ते? साधारण म्हटलं आम्ही गणपतीचे कलर वापरतात ताका लागून मातशें आमकां ते म्हारग पडटा. ती 450 रुपया दिता, 3 पडाचे 300, 350. हे सगळे तुम्ही करतात हांगा करता? हय हय हांगा करता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 9A सायड फुटबॉल सर्तीत स्पोर्टिंग क्लब विराबाटान सांदुएल स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. 2-1 अशा गोल फरकान हो खेळ रंगलो. सेंट एलेक्स चर्च खेळामाळार जाल्ले बेतोडा युनायटेड 9A सायड फुटबॉल सर्तीत स्पोर्टिंग क्लब विराभाटान सांदुएल स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. बिरेस्तारा दिसभर पावस चालू आशिल्ल्यान IMDन गोंयांत येलो अलर्ट दिला. हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या कांय दिसांनी चड पावस पडपाची शक्यताय ना. येता त्या काळात फकत हळुवार पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान शांत जावपाचें आसा. ताका लागून आमकां व्हड पावसांतल्यान विसव मेळटलो. शुक्रार मेरेन पळयल्यार तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. 14 तारखेमेरेन हळुवार पावसाचो अदमास. हवामान विभागान शिटकावणी जारी करूंक ना. शुक्रारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.